उपकार मानता दिनयेत आमच्या तुझ्या विचितेन्या सोम्या किते पाटी आमी दे मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलां रगलाय जयेन तुझ्या गरजा मोनान आमकां तुवें एकवटायला कृपान क्रिस्त जेजूच्या भक्तीवर बेन तुका नावळता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता गिरयेत आमच्या तुझ्या विचितेन्या सोम्या किते पाटी आमी मगळ भावनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां सेविस्तां देव बरो दीस मागता सांजुदाच्या पुंतळा पक्षिकेरेक मंगळारसे जावच्या हे मिसाच्या बलिदानाक नोवेनाक सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता ते रितीन कोरोना पिडी नेमती हे पुंतळाक येवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना जाल्यार सर भक्तिकां खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर विविध गांवांनी विविध संकश्टांक वळख जाल्ल्या भाव भयणी खातीर विशेश करून हे मिसाचें बलिदान नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आमी भेटोवचें जावन आसा तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागतले हांव प्रति रितीन हे मिसाचें बलिदान अर्गान आनी तेसांवां खातीर दिता फाबी आनी जेसी मेंडोन्स आनी गुटांव दोगा खातीर जल्म दिसाच्या संदर्भार देवान आपणाच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा पासत फाबियन मेंडोन्साक बरें जिवीत दिल्ल्या पासत जल्म दिसाचो आशिर्वाद दिल्ल्या पासत देवाक अर्गासन भेटयतात ताची पतीण जेसी मेंडोन्सा आनी भुरगीं दोगा खातीर तांचे रिते बसत मागता आसतना सांजुदाच्या मनाक अर्गासन भेटयता विनू जूड आनी कुटांव बेंगळूरू देवादीन नोरोना आनी क्वॉर्टर्स कुटुंबाच्या सन्याच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता नेविल नोरोना बैंदर मुंबय तशेंच सांजुदाच्या मनाक अर्गामीस दिता नेविल नोरोना बैंदर मुंबय जुलियन लॉयल ग्रेसी नेल्सन आनी लविना मुंबय तांचे रिते बसोती विशेष करून आमी मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुडास काडया तांच्या बसोत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो देवाचे उतर आज आमकां उलो दिता मनशाक तुमी गौरव दिवंक जाय रिती रिवाज्यो सगळ्यो मनशा खातीर केल्ल्यो कानून नियमां मनशा खातीर केल्लीं नियमा खातीर मनशाक केल्ले न्ही बगार मनशा खातीर ही सगळीं नियमां कानुनां रचून केल्लीं देखून मनशा जिवाक पयलो गौरव दिवंक जाय देखून मनशा जीव देवाची ती एक महिमा प्रगट करता मनशाक देवाच्या सारक्या स्वरुपा सुजावन देवान रचलो देखून मनशाक आमी गौरव दिवंक जाय मनशाक रचनेचो मुकट कसो देवान रचलो सर्व वस्तू ताच्या हातीन ताणें दिल्यो त्या पासत मनशा जिवाक आमी गौरव दिवंक जाय गिरबुजाच्या कितल्या की वर्ती आमी मनजातीचे कितल्या की वर्ती आमी तशें आसतना आमी मनशा जिवाक गौरव दिवन एकामेका माया मोगान जिवंक देवाचें उतर उलो दिता असलें जिवीत जिवंक सोम्या आमकां आदार कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळजामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत हांव दुगदन बगसाणे मागतेल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां
ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमुगाळ बापा, बगे वजूत दाद देवया तुझ्या धर्मदत्ता वरवीं तुवें आमकां वळखूंक फावो केलें. त्याच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी शक्य प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो. ह्या मुखांत दिसपट आमच्या जिवितांत मनशा जिवाक गौरव दिवंक आनी ह्या मुखांत एकामेका माया मोगान जिवची जिणी सरूंक आमकां आदारण करपाक दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एब्रेवांक बरयल्या पात्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, देव काय अनितिवंत न्हय. तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदी केल्ल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांत ताचे थंय दाखयलेलो मोग देव केदींच विसारचो ना. हे तुमी दाखयता ती उर्बा अखेर पर्यान तुमचे भितरल्या अरेकल्या ते तीर आसूं आनी तुमी बसयलेले तुमकां शेवटी लाभो म्हूण आमचो अत्रेग. तुमी केदींच आलसी जायनाये. बागार भावार्थान आनी सोसणीकायेन देवाच्या बसवणेची वारिसदार जातेल्यांची देख घेयचे म्हूण आमची आशा. देव अब्रामाक बसवणे केल्ली तेन्ना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें ओ सपत घालो आनी म्हळें, खरेंच हांव तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणीत संतत करतलो. अब्रामान ससनीकान दूड रावलो देखून देवान बसयलेले जोडोवंक पावलो. मनीस सपोत दितना आपणा प्रास व्हड आसलेल्यांच्या नांवान सपोत दिता. अशे बसवणेक सपोता वरवीं कत्री लाभतना वादी मदले वाद विवाद सोंपतात. तशेंच देवानी आपली बसवणी सपोताकाल दिल्ली. आपलो उद्देश केदींच बदलचो ना म्हणली खात्री बसवणेचे भागीदार जातेल्यांक दिवंक देवाक मोन आसले. तशें म्हणटास देवान आतां बदलोवंक जायनात. तसल्यो दोन संगती आसात. ताचे विशीं देवाच्यान पटोवंक जायना. तांचे वरवीं देवा लागीं आसरो सोदून गेल्ल्या आमकां आमचे मुखार दवरलेलो बरवसो तीर सांबाळूंक उत्तेजन मेळटा. हो बरवसो आमच्या जिविताचो तीर आनी सुरक्षीत नगल. होस बरवसो पडद्या फाटल्यान आसलेल्या पविस्नानांत प्रवेश जाता. थंय आमचे फुडें आमचे पसत जिजू प्रवेश जाला. जावन ससनाक श्रेश्ठ येजाक मिल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. सर्वेस por आपले कारा सदा स्मृतीन दवरता. सर्वेस por आपले कारार सदा स्मृतीन दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराका वर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवताचे सभे ताका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती. तांतून आनंद भक्तिल्यांनी ती निहाळची. सर्वेस्पर आपले कारार सदा स्मृतीन दवरता. ताच्या महत् कार्यांचो उगडासताने आमकां सोडला. सर्वेस्पर दयेन आनी काकुळतीन भरलोलो. आपणा थंय भेबिरांत आसलेल्या तो ग्रास दिता. आपले करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. सर्वेस्पर आपले करार सदां स्मृतीन दवरता.
सर्वेस por आपले कारार सदांच मोतीन दवरता. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडून अशें कसल्या बरवशा तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजोतेल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो एक साबतसो दीस जेजूच्यो गोवांच्या शेतामदल्यान वेतालो. ताचे सांगाता वेचे सीस चलता चलता कोणशो मोडूंक लागले. देखून फारीचे जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे सीस साबताच्या दिसा आडवरलेले कित्याक करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचल्लें नावे. अभियातर श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगात्यांकी ताणें दिले नांदवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशापूत साबत सोय दनी. देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, हर एक देश, राज्य वा राष्ट्र, हर एक संस्थे, हर एक धर्म, हर एक संघ संस्थे आपलीच थोडी नियमां करतात. त्या नियमाक कानून म्हणटात. ती नियमां आमी पाळली जाल्यार त्या संस्थेच्या, त्या संघाच्या बऱ्यापणा खातीर वा पवित्र सभेच्या वा इतर धर्माच्या बऱ्यापणा खातीर वा राज्याच्या, देशाच्या, राष्ट्रांच्या बऱ्यापणा खातीर खंडीत उपकारतात. अशें म्हणटाना संघाचें बरेंपण जावंक पुरो, संस्थेचें बरेंपण जावंक पुरो, धर्माचें बरेंपण वा राष्ट्रांचें, राज्यांचें, देशाचें बरेंपण म्हळ्यार मनशाचें बरेंपण. ही सगळीं नियमां मनशा खातीर केल्लीं. मनशान मनशाक गौरव दी जाय, मनशान मनशाक आदर्श सुदारसून व्हरच जाय, मनशा मनशांनी सहकारान एक अभिवृद्धी जायच म्हणल्या इराद्यान ही नियमां. RTOची नियमां आसात ड्रायव्हिंग करतल्यांक. ती नियमां कित्याक? ड्रायव्हरांचो जीव, पैन करतल्यांचो जीव सुरक्षीत उरच्या खातीर ती नियमां आसात. मनशाच्या जिवा खातीर ती केल्ली नियमां आसात. सरकाराची नियमां आसात. कित्याक? मनशान बऱ्या तरान जियेंक जाय, मनशान धैर्यान जियेंक जाय, मनशान अभिवृद्धीच्या पावंडा पावूंक जाय म्हणल्या इराद्यान ती राष्ट्राची नियमां आसात. हर एक नियमां मनशा खातीर केल्ली जावन आसात. हेचे सुवातेंत आमी पळयता साबती मनशा खातीर केल्लो, साबत खातीर मनीस मनशाक रचुल्लो न्ही म्हणटा देवाचें उतर सोमी आपल्याच उतरांनी सांगता. कित्याक? देवान आपत्यांत 7 दीस रचले, तातूंत एक दीस विशय असो साबत असो दीस म्हणून ताणें प्रगट केलो. कित्याक?
सो दिसी गळोवन गळोवन थकिल्ल्या मनशाक एक दीस आराम जाय जाय, एक दीस विशेव जाय जाय, एक दीस ताणें देवाची स्तुती करूंक जाय, एक दीस ताणें देवा सवय आसूं जाय म्हणल्यार त्या इरादान सो दीस संवसारा फाटल्यान धांवून धांवून थकिल्ल्या मनशाक एक दीस देवा सवय रावून देवा सवय वेळ करसून सुशेग जोडी जाय म्हणलो इरादो देवाचो आसलो. देखून ताणें साब्बात रचलो. आनी हो साब्बात फकत मनशा खातीर ताणें मनशाच्या फायद्या खातीर रचलो. पूण शास्त्र्यांनी फरिजेवांनी कितें केलें, साब्बातच मनशा खातीर न्ही बगार साब्बाता खातीर मनशाक रचलो असलें चिंताप मनशा थंय घालें. साब्बात म्हळ्यार साब्बाताचें की वर्तें कांयच ना. मनीस साब्बाता खातीर केल्लो. देखून साब्बात कितें सांगता त्या प्रमाणे मनशान जियेचें म्हणलें चिंताप आयलें. देखून आयच्या सुवातेन आमी पळयता जेजू गोवाच्या त्या गाद्याच्या मेरेंतल्यान सोलून वेताना तो साब्बात असो दीस सोलून ते वेताले. आनी ह्या संदर्भार सीस बुकेन आसले की वा सोयेच्या बळान कोणा ते कणशी बुड्डून ते हातान किरलून खाताले. आनी ते पळयल्ले शास्त्री, ते पळयल्ले फारिजेव ते तांच्यो सुखी दाखोवन दितात. पळया आमी गरबेज बेंता वेताना आमी गाद्या मेऱ्यांतल्यान वेताना ल्हानपणार मस्तू गादे आसले, बैलाचे गादे, बेटाचे गादे आमी गाद्या मेऱ्यांतल्यान वेता आसतना जायत्या ते बरे कन्न कणशी पासवून ती झून जावन ती कणशी पिकोवन येताना त्या कणशेंतलीं भातां आमी बुड्डून जायते पोटी हातार किरलून केल्लीं आसात. ते सवय असो बळ तो भूक लागल्या तांतूं कणशे केल्ल्यान भूक मरता म्हण न्ही, वा कणशेन ते भातां किरलून ते तांदूळ केल्ल्यान पोट भरता म्हण न्ही. सोयेच्या बळान थोडे फावटी असले सुखी घडतात. पूण सुखी घडतात अशेंच सिसां थंय घडलें जावंक पुरो. पूण तें पळोवन तांची सूख दाखोवन दिल्लें आसात. आनी मेस्ते विचारतात तुजे सीस साब्बाताची नियमां पाळिनात कित्याक? साब्बाताची नियमां पाळिनात कित्याक? म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, साब्बाताची नियमां कसलीं? तूं मोसर करिनाका, तूं राग करिनाका, तूं द्वेश करिनाका, तूं झगडे करिनाका, तूं शांती सांबाळ, समाधान सोजा, निती समनिसा, ती नियमां पाळी जाय आमी न्ही. भूक लागल्या मनशान कांय इल्लेशें रांदून केलें, भूक लागल्या मनशान कांय इल्लेशें फळां काण केलीं, कांय इल्लीशी कणशी बुड्डून केली, तांतूं आमी सुखीदार म्हणूंक जायना, सुखीदार म्हणूंक जायना. तसले अशीर मनोभावाचें चिंताप ह्या शास्त्रांचे फरिजेवांचे. देखून तें चिंताप जेजू खंडन करता आनी म्हणटा साब्बाता खातीर मनशाक रचलो न्ही, मनशा खातीर साब्बात रचलो म्हणून तुमी उडास दवरीत जाय. साब्बात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साब्बाता खातीर केल्लो न्ही म्हळ्यार स्वस्थ आमी उडास दवरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून जेजू म्हणटा ह्या शास्त्रांचे चिंताप मतीन दवर म्हणटा तुमी देवान 10 नियमां दिल्लीं, त्या नियमाक 10,000 नियमां तुमी कुडशिल्लीं आनी बऱ्या वयर बरकटी करून लोकांच्या पापाच्या लोकार माथ्यार दवरलीं. तुमी जावन वोवंक नात, ह्या बोट लागून तुमी ताका लावंक ना. तुमी फकत नियमां केली, नियमा वयर नियमा करन लोकांच्या माथ्यार थापून दवरल्यांत तांकां ती वोवंक जायना. तसली नियमां करून दवरल्यांत आनी ह्या नियमशास्त्रा खातीर मनशाक रचल्लें बरी जालां म्हणलो एक सुरसुरे जेजू हांगासर उलयता. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, जेजूच्या काळार तशें जाल्यार आमच्या काळार कशी परिस्थिती? आमच्या काळार जेजूच्या काळार असली परिस्थितीत आतां आसा ती दिसून येता. पळया 2000 वर्सां फुडें जेजून मनशा जिवाक गौरव दिसय, नियम करची मनशा खातीर नियम करची न्ही म्हणलें 2000 वर्सां फुडें जेजू सांगून दिलें जाल्यार आज मनीस त्याच नियमा खातीर मरता, त्याच नियमा खातीर तशेंत जायचें, अशेंत जायचें, तशें नियम कितें सांगता त्याच प्रमाणे जायचें, कांय चड उणें जाल्यार ना. असलें चिंताप. देव तुजे नियमां पळयना, देव पळयता तुजें अंतस्करण, तुजें काळीज, तुजें बरें नितळ मन पळयता. त्या नितळ मनान तूं मागताय, त्या नितळ मनान तुमी मिसाचें बलिदान भेटयताय, तें देवाक मानवता. तुवें कशें भेटयलें, कितें भेटयलें तें गरजेचें न्ही, तें गरजेचें न्ही. थोडी संगती आसात आमी नियमा खातीर जल्मल्या, नियमा खातीर मरता म्हणल्या चिंतपान आमी आसांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी शास्त्र्यां बरी आसांव, आमी फारिजेवां बरी आसांव, आमी ते बदल जाय, आमी बदल जाय.
नाजाल्यार जेजू आमकां खोट घालून भायर घालतलो आनी म्हणटलो नियमा खातीर तूं जल्मलोय नियम तो सर्वस म्हूण चिंताय तूं सर्गेच्या राज्याक योग्य न्ही वय म्हणजे मग अशा बावडीनं पळया आजकाल आमच्या समाजीन जावची गडितां मन जातीक मार नजो मन जातीचे मांस खाय नजो नियमा मन जाती जर तर मन जातीक आमी मारले जाल्यार मन जातीक आमी खंय तरी सप्लाय केलें जाल्यार मन जाती सप्लाय केल्यार मनशांचे विशीं मारतात मनशां मारयेत मनशाक तुवें रेप करियेत मनशाक तुवें खातर मारयेत मनशाक तुवें कोसावन मारयेत मनशाक तुवें किडनॅप करियेत मनशाची सगळीं हक्कान तुवें मुस्तून चलयेत मनशाक कांय करियेत जानवरां कांय कर नजो मन जाती कांय कर नजो कित्याक ती मन जात देव ती मन जात देव मनीस देव न्ही देवान मनशाक सगळ्या रचनेचो मुकूट कसो रचलो सगळीं जानवरां सगळ्यो मन जाती सगळीं रूखझाडां मनशाच्या हाताक घाल दिली आनी तो सगळो अधिकार मनशाक दिलो पूण त्या मनशाक गुलाम केला त्या मनशाक कोयर केला त्या मनशाक फातकी केला आनी ह्या मन जातीक देव केला देखून मन जातीक मारनोचो मन जातीक मारल्यार तुका जी विशीं मारतात मन जाती वरूंक ना म्हण पळयलां आमी थोडे कडेन पळयलां एक बकरो म्हणून व्हेल्ल्या एकल्या मनशाक विणगो करन मेरवणगे करन विणगो कर मेरवणगे कर मारला म्हणजे म्हाका अशा बाबडीनं पळया कसले अशीर चिंताप कसले अशीर मनोभाव मनशा थंय दिसून येता म्हणल्याक आतांच्या थोड्या परिस्थितींत आमकां दिसून येता म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो मनीस गरजेचो मनीस पयलो देवा उपरांत दुसरें स्थान घेवचो आसा जाल्यार तो मनीस त्या मनशाक तुवें मान दिवचें त्या मनशाक तुवें गौरव दिवचें देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचें जर तर म्हजो भाव म्हण ताका एक कोपशेळें उदक दिताय जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुख वचो ना जेजू म्हणटा स्वस्थ जे कितें म्हज्या ल्हाना भावा भयणी करताय ते म्हाका करताय म्हळ्यार ल्हाना भाव भयणी ते हांव आसा आनी ते जावन आसा देवाचें प्रतिरूप मनीस जावन आसा देवाचें प्रतिरूप जानवरांनी जावन देवाचें प्रतिरूप न्ही मनीस जावन आसा देवाचें प्रतिरूप ह्या मनशाक आमी गौरव दिवंक जाय ह्या मनशाक आमी मान दिवंक जाय देखून रिती रिवाजी खातीर आमी मरचे न्ही रिती रिवाजी खातीर मनशांक जिवेशी मारचे न्ही रिती रिवाजी खातीर मनशाचो प्राण आमी काडचो न्ही तांकां संकश्ट परिस्थिती हाडची न्ही म्हणलें सत देवाचें उतर आमी दिता आसतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांव आनी तूं कसो आसा हांव ही रिती रिवाजी खातीर तर मरता हांव गी खंय बदलावणे कशें येता हांव खंय सुदासून व्हरता हांव खंय सोडदोड करता वा त्याच रिती प्रमाणे त्याच नियमा प्रमाणे जायचें म्हूण हांव मरता जाल्यार हांव एक शास्त्री हांव फारीचेर जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशें जाल्यार अशी चिंतपातोन भायर येवन उदारमनाचे मनीस आमी जावंक सोमी आमकां आदार कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन घेऊन आम्ही आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो तुझो बाबा स्वीकार तूं कर ये बाबा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गीता हे बाबा कानिको हे बाबा कानिको कानिको घेऊन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणासु गुरु तो बापा स्वीकार करे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापा मानतात असलें जावं म्हण मागात हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसुपेच्या आदाभाग सुरस्पोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत जोडतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण प्रगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले ते सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी आतां तुका भेटयता त्या आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बळ दी अशें आमच्या दिसपट्ट्याच्या वेतान आमी एकामेका उदार जावं नीती नियमा खातीर न्ही बगार मनशा जिवा खातीर गौरव दिवंक आमकां आदार आनी कृपा लाभय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसो
आमचे सोव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय भूभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरचा आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान एवढा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करताव आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायताव ओवी दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय पवित्र घडयात आमी संभ्रमतना देवा स्वादार विशेष करून आमी मागे आमी सम्याक सम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण देवया बापा करो तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ईदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीन आनी उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावडतो सोगोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या वर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां आनी तुजी स्थगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरी देवाच्या माय संगती दिसपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबरच आसनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडुंदराची अजनमतीन दवरन मनशा जिवा गौरव दिवच्या दिशेन मेटा काडूंक देवा स्वादारण करपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशडेंतल्यान आमकां निवार देयकृणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान त्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन
सर्व पातकांतले सुटई आणि सर्व आकांतांतले वाठाय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबत ताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माये मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दी देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळी आमी दिमी घाली हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान वर मनशान ह्या संवसारी आयिल्ली कश्टतेल्या मनशाक कुळाक आदार दिल्ली शास्त्र्या फरी जेवणाचें खंडन करून म्हणलें सब्बत मनशा खातीर केल्लो मनशाक साबता खातीर न्ही म्हणल्यार स्वस्थ विवरण सुमयान दिलां आमी एकामेका समोर करीसय मनशा जिवा गौरव दिसे म्हणून उलो दिता ती ही शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें आमचे देवांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन मगल भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो सोमयाचे मास उंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सेवचे प्रयत्न करया अतरेका सुकुमगार आमी सेवया तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान जिविताचे कान तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवी जिवन तुजे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां प्रार्थुया भूमोगाळ बापा आमच्या देवा बगे उजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरण ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर अशें आमच्या दिसपडट्या जिवितांत मनशा जिवा गौरव दिवं एकामेका मोग करून एकामेकाच्या माया मोगाच्या करण्या मुखांतर तुका महिमा दिवंक आमकां फोव करया आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. नव्यानांत आमी वांटेली साबया भाग्यवान जुदाच्या भक्ती कानू क्रिस्ता आपोने लाभलेल्यान पक्षी केले पुनशेताच्या यात्रिकानो देवा उजवी सावजूद भरता तुमच्यो विणवण्यो केया तुमी वाड सुटलेल्यानो जिनिये जुजांत सोलवल्यानो येया तुमी निराश भोगतेल्यानो भोगा दैवीक मजत भावा भयणीनो जुदाच्या भक्ती करून क्रिस्ता आपोणे लबलेल्यानो पक्षी गेले पुनशेताच्या यात्रिकानो देवा उजरी सावजूद वरता तुमच्यो विणवण्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमच्या मागणे आयकता बगे उजुता देव सरकारा सांत जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमच्या पासत विनंती करता सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक सांत मोरी आमचे सर्गेंची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फाद आमी सांगाता मागया
सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमच्यो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सुवड भाव तुका आमी आमचें मागणें भेटयता तुका आनी धर्म दुजूतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचें मागणें मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुंडपातीत वेदाकोच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर ओगळाप लाभता आनी समीस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बाबा उदेशीं तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवास्वानी पेल्यास करो मोग वाडय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी उबारच्यो गरजो आनी यत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका सा महिमा मान आनी उगलाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगे वचूतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सभे मेळ जेजू सोडून दरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजेली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुडाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक अडचणी दिसा पण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशेता पातयेन आयलां एकडी बरदोळे दंप्यां आमचेच गरजो आमचे ते सवा आमच्या आशा आमच्या अत्रेक आसात सर्गींच्या बापाच्या पांयां थळा आमी समर्पया जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उडास करया तांच्या बसत मागया विविध पिडेक नश्टांक वळख जाल्लीं आसात कोरोना पिडा कॅन्सर पिडा एड्साची पिडा काळजाची पिडा किडनीची पिडा विविध रितीची पिडेक वळख जाल्ल्या सर्व बाबयनी खातीर आमी मागया विविध कश्टांक संदिग्ध परिस्थितींत रडतल्यां खातीर दुखां गळयतल्यां खातीर आमी मागया म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार्थ दंडोळां पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडा येता हांव तुका गोलो मारता अशा सणलेल्या बरोसुदेवीचे खेरीत तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कंटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोडसण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका झोण दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक परगटलेलें जाव आमेन मगळ भावनो भयणीनो सांजू तद्दे मारी लाभलेल्या बरेपणाचो उडास करया सगळींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त बोंडा पासून देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्परा आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार आयक आमचें प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू करी आयक आमचें प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मरेने हद्दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडियत्मेची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थने सुम्या सर्गींचे बापायचे दीस आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते समाजारी करना सांजुदाच्या भक्तिकाचे जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थने सुम्या सर्गींचे बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणे विसरलेले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी कुशी वयत ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचें प्रार्थने सुम्या मगळ्या बापा गांवांत तशें फर गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तोनशा सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळत कर तांकां बरें काम फोव करना ताचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचें प्रार्थने दयाळ बापा फोव ती जिणी संगाती वा संगाती मेळनासतना कस्तोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगाती मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता हांव आमचें प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्याची बेरबाद पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता हांव आमचें प्रार्थने सुम्या मरी पिडेस्त तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुळदीचे माये नमार आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशेवीची बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार सुण आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकुटळे आमचेर परती आनी परदेश उपरांत तुजे कुशी सदी पळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी हे मगळी दुलबी ओंकार मरये त्रिंदादीक मान करून आमी सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवोवपा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्याच कत मनशा सेम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया
बहुदयाळ बापा आमच्या आत्म्याच्या संकस्थानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तोंच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसिल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन सेवा बरीत कर अशें पातकान नितळ जावं पिढीशिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडूंक फोव करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयेचे नावी आमचो आदार परसला सर्गणी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सवे आसूं. प्रार्थुया बहुदयाळ सुमया बाबा बुजवणदारा तुजी मीत मेरनातली दयाळ आमी मागता पिढीशिडीन कस्तूं त्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून माराबैत पयस करून एकामेका काळजांतून बसून जीव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ समीस तांच्या संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र बेसना सुखार गां दिवन दीत जोजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सवे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखार मेळोसो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासन एका कुळतीन वागोवंक दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन. देवा सिक्लोस्पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे परवडे संसार सरापर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाटोर तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूचे संवस वाडान भरले तो तुमचे ते सर वायट बसवून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. थोडो वेळ सक्रामेंताची आराधना आमी करतले आनी जेजूची विशेष आशिर्वादां ह्या वक्त आमी जोडून घेतल्या सोम्याक आराधना करून गावया गीत नमस्कार महिमा सर्वोपेदार नमस्कार महिमा सर्वोपेदार वार्ताव तुका सोमिया दिन वाचताव तुका धनिया वाकंताव तुका रस्तारा उल्हासताव कुर्बे सागोरा नमस्कार महिमा सर्वोपेदारा महिमा सर्वोपेदारा 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 हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळापचे जोगुचे जोवारा दानचे जो हालेलुया 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 मोगळा समयात या वेदेर या उंडा रूपाका परस हजार आसाय सर्व भक्तिका तुझ्या मुखार सरपूर्ण आसात तू वरतो देव देव तू अब्राम असो देव तू इसाक असो देव तू जाकोब असो देव तू सगळ्या मनशा कुळ असो देव तू इस्रायल असो देव तू सगळ्या परजा असो आम्हा समेस्त असो देव तू आमचो राखणदार आमचो सांभाळणार आमचो पोसणार तू तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना तुका जावं स्तुती सर्व तुझे भुरगे आज दिमेरपण तुका नमान करता तुका आराधना करता तुका दिन वाचता सोम्या हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ भावना भयणीन आमी सगळीं उबी रावया आमच्या सुरेश परदेवाची स्तुती करया कीर्तन 117 म्हणटा हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोम्या जावं स्तुती सोम्याक जावं वाकाणणी म्हणटा तो देखून सोम्याची स्तुती करया आमी सोमी आमच्या मदें आसा सोमी आमच्या मदें आसा सोमी जावन आसा पदवेदार काकुळदार हे देवाची स्तुती करता ताका सर्व बरेंपण जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिताना देवा तुजी स्तुती करता म्हणलें गीत आमी गावया
तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता परी तुझ्या रासांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता परी म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता परी तुझ्या रासांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता परी सोमिया सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता परी सोमिया तुझ्या रासांत पावता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्या दैवीक शब्दांत सोमिया तुझी स्तुती करता सगळ्या सत्यान सोमिया हांव गायता जॉबा बरी हांव तुझी स्तुती करता सोमिया दाविदा बरी हांव आज नाचो नाचोन तुझी स्तुती करता मरिया बरी हांव तुझी स्तुती करता सोमिया पावसा बरी हांव तुजो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रासांक पावता पर्यंत तुझी स्तुती करतलो सोमिया दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता तुझो मोग करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हालेलुया हालेलुया हाला 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 हालेलुया हालेलुया शदाला बाला याला हालेलुया 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 गान जेजू गणाब जेजू जेजू राधान जेजू हालेलुया 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 मगल भावना बहिणीनो एक घडी बरोबर आमी सोम्या पळया इट्ट बशी आमी खंय सर आसांव सोम्याचेर दिश्ट घालया सोम्या मुखार आमी येवंक फावो न्ही आमी पातकी आमच्या मसरा वरवीं आमच्या रागा वरवीं आमच्या देश वरवीं आमच्या स्वार्था वरवीं आमच्या अनितपणा वरवीं जायते पातक आमी केलां आमी शास्त्र्या बरी जाल्याव आमी फारीजेवा बरी जाल्याव आमी कुर्डे जाल्याव सोमी लागच्या बक्षाण्या मागची गरज आमकां आसा सोमी म्हणटा तुमी म्हजे पासून रडची गरज ना तुमचे पासून तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून रडा आमच्या पातकाची दूख धरी आमी देवा तो पयस सरलो सोम्या देवा सगळे फाटी आयला तुज्या वेगीन म्हाका गे तुज्या गोपान म्हाका गे तुज्या गोपान म्हाका गे तुजी सगळे राव म्हाका कुरपा दी म्हण मागून सोम्या लागीं बोक्षण मागून गावया देवातावन हांव सड पयस सरलो आतां हांव फाटी आयला आतां हांव पाटी येता पदकाच्या वाटांनी चड गोवलो सोम्या पातकाच्या वाटांनी सड सोम्या हांव फाटी येता सोमिया हांव पाटी येता घरा येता सोम्या घरा येता परतून सांडून वेसोना परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात सोम्या उक्ते आसा तुजे मोगाचे सोम्या हांव फाटी येता सोमिया हांव पाटी येता पदकातन पेल्या दुखयले सोम्या
आता कादान पेल्याक दुखय आतां हांव फाटीं येतां आता हांव पाटी येता पेल्याक दुखोवन तुका कुरसायलें पेल्याक दुखोवन तुका सुमिया कुरसायलें हांव घरा फाटीं येतां सोम्या घरा पाटी येता घरा येतां सुमिया घरा येतां घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना दुनिया तून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सुमी हांव फाटीं येतां सोम्या हांव पाटी येता घरा येतां सुमिया घरा येतां म्हाका स्विकार कर घरा येता घरा येता परतून हांव सांडून वेसोना सुमिया परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात म्हाका पटलून धर सुमिया उक्ते आसा तुझे मोगाचे सुमी हांव फाटीं येतां तुजे संगी रावोंक येता हांव पाटी येता सोम्या हांव पाटी येता मौनपणी भक्तीन आमच्या हृदयाचेर हात दवरना सुमी हांव पातकी सुमी म्हाका दया कर म्हण आमी मागया सुमी आमकां पडता सुमी आमकां ताचे आपले रगत शेणोवन तो नितळ करून शुद्ध करता निर्मळ करता तो अनुभव आमी करया मगळ भावना भयणीनो परत एक घडी भर आमची दिश्ट सोमयाचेर कसोया आमचे जिवीत ह्या संवसारांत कांयच ना आमी सगळीं उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी तो केदला फुडता आमी नेणाव आमी सगळीं एक तेंबो उदक तेराच्या पान्यार असलेले बरी तेराच्या पान्यार वा कासोळीच्या कोल्यार असलेल्या एका उदकाच्या थेंब्या बरी आमी वाऱ्याक केदळा तो उदकाचो तेंबो सगळा पडता ते आमी नेणाव तसलें म्हजें जिवीत नश्वर क्षणीक देखून आमी सगळे सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवंक जाय कसलें धाकटुलें बाळ आपलें सगळें जिवीत आवयच्या पासळेंत समर्पण दिता कसलें धाकटुलें कोंबयेचें पील सगळें आपलें जिवीत आवयच्या पाकोट्या बंद लिपयता तशें आमचें सगळें जिवीत सोम्या थंय आमी समर्पण दिवंक जाय सोम्या वेळी आमी कितेंच करूंक शकना सोमी म्हजें भद्र कवच सोमी म्हजें भद्र खडप सोमी म्हजें रक्षक तो म्हजो वैज तीच म्हजी शकत जिणयेचे कश्ट आसात कश्ट नातुल्लो मनीस ना हर एकल्याच्या मनशांच्या जिवितांत कश्टात म्हज्या जिवितांनी कश्टात तुमच्या जिवितांनी कश्टात म्हजे कश्ट म्हाका तुमचे कश्ट तुमकां हर एकल्याचे कश्ट आपणाक वर्ते म्हूण बगता पिडा शिडा टेन्शन डिप्रेशन विविध रितीचे समस्ये विविध रितीचे आकांत कावचेणी नुकसाण सलवणी अंधकार विविध रितीची समस्ये मनच्या जिविताक एक कश्ट कशें बगता हे विशाल म्हणल्यार दर्यांत वारें वदळ म्हणल्यार पिडे शिडेंत कश्टान वारा म्हणल्यार त्या लारां मोदें ल्हानशी दोन कशें म्हजे जिविताचें पैण हांव सरून आसा आनी ताळा पिडा शिला म्हणलें वारें वादळ कश्ट आकांत म्हणली लारां म्हज्या दोणीक मारतना म्हज्या जिविता मारतना ती हलतात दोलतात बुडोवंक जातात तेन्ना देवाक उलो मारची गरज देखून जेजू म्हणटा चंचल जायनाका बाबा कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लगीन सावन तुज्या भिवची गरज ना म्हाका उलो मार म्हजे सवे राव तूं जैत जोडतलोय तुजी दांव तूं धांवतलोय तुजें झूज तूं झुजतलोय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना सगळें आमचें जिवीत वयल्यान पयलें म्हजी कूड माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत म्हजे कुडीन ती सगळी पिड्या शिडा म्हजें कुटुंब म्हजे भुरगे बाळां म्हजो पती म्हजे पतीन म्हजी कुटुंबादारां म्हजी शेजामारां म्हाका द्वेशयतात म्हजो तिरस्कार करतात म्हजें नांव पाड करतात तांकां सगळे आमच्या देशाक आमच्या राष्ट्राक सगळे आमच्या वावराक सगळे आमच्या पवित्र सभेक ज्या थळार आमी आसा ती सगळी सुवात सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण दिया जिणयेंतल्या कश्टां वेळार
ह्या कष्ट वेळा गळ्यांनी बत्ता दुकान सोम्या दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तुमचा साई म्हणो दुकानी सुख रसलो तुमचं सांभाळताय म्हणलं बरोबर सोम्या तसं सांभाळतास देखून तू म्हणताय चंचल जाईना का बाबा चंचल जायना कंगल जाईना का तू कंगाल जायना असतो पंत पर्यंत लगेच सांग तुझ्या असतोलो पंत पर्यंत लगेच तुझ्या देखून बाबा चंचल जाईना का बहिणी चंचल जाईना का चंचल जायना तू कंगल जाईना का बाबा बहिणी कंगाल जायना असतो पंत पर्यंत असतोलो पंत पर्यंत लगेच हांव तुझ्या बळवडा असतो लगेच हांव तुझ्या तळ्यंत संपडताना बाबा तळणीत सांपडताना अंकरांतल्या त्या पासांत शिरकताना अंतरांतल्या त्या पासा ती कुर्साची सावळी खुर्साची सावळी ताची तुका सक्की वाट दाखयतली भावा बहिणी बी नाका दाखयता सारकी दिशा देखून तू चंचल जायना का बाबा चंचल जायना का देखून तू कंगल जायना का बहिणी कंगाल जायना का असतो पंत पर्यंत असतोलो पंत पर्यंत लगेच हांव तुझ्या तुका धैर्य दितलो तुका आधार दितलो तुका सगळं दितलो देखून चंचल जायना का चंचल जायना का बाबा बहिणी कंगल जायना का तू कंगाल जायना का असतलो पंत पर्यंत तुझी जिविताच्या अखेर पर्यंत वाचतलो पंत पर्यंत तुझे लगीन वाचतलो तुका सांभाळतलो तुका मोग करतलो तुका आधार दितलो सगळं दितलो बळ दितलो म्हणता स्वामी हालेलुया 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 आमच्या हातू भारी आमचो स्वामी आमच्या मध्ये असा आमचे समर्पण करूया नका हालेलुया उभा राहात तुम्ही सगळे तुमचे जीवित समय मुखाराडा सोम्या जेजू या सगळे भक्ती का जेजू भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची देवी सगळ्यांच्या शिरा शिराने वळाई तुझे पवित्र कर शरणो दुनी दण कर तुझ्या नावांत का बरे कर सोम्या तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का बरी भलाई केली तुझ्या नावांत का आशीर्वाद दी सर वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिढे शिड्यांतले नका निवार सर वाईट सक्त्यांतले खोट्या सक्त्यांतले देवसराच्या नाटण्या ताळण्यांतले माट मात्रांतले पितीसपणांतले वाईट सक्त्यांतले नका निवार सोम्या ताजे भुरग्या मला आशीर्वादी ताजी वासना बेसवारी भर काम नसलेल्या कामा भव कर भुरग्याचे देणे नसलेल्या भुरग्या देणे भव कर सैरीक नसलेल्या सैरीक भव कर विविध कष्टा नसता ओळख झाल्या विविध आकांतांक रडतल्यांक विविध बेजारांक कधी दुखी असलेल्यांक विविध समस्या बली झाल्याक तुझी कृपेच्या बेसावानी बस सोम्या टच 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 आणि हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिये जेजू ओगळप तुका सुमिये जेजू स्तुती तुका सुमिये जेजू आराधन तुका सुमिये जेजू हालेलुया मगळ पावन बहिणीनो एकडी बरदोळे दांपिया पवित्रत्वाची मजत आमी मागया एकडी बर आमच्या हात आमच्या तकलेचेर दवरया तो पवित्रत्व येवन दी आमकां अभिषिक्त करून दी ती सगत ती कृपा ती बेसांव आमचे ती निरंतर देवन येवन दी म्हण मागया पेंतोकोस्ता दिसांत देवन आयिल्लो पवित्रत्व आमचे ते देवन येवन दी आमकां अभिषिक्त करून दी मागोन पवित्रत्वाची मजत आमी मागया स्वागत पवित्रत्म्या स्वागत पवित्र तुका आमच्या मदें तुका आमचे मोरे तुझे सत्यान आमकां बर पवित्रत्म्या तुझे सकते नाम कंबर राव तू आमचे सवे सदांस राव तू आमचे सवे तुझी विधीवचे उदक तुझी विधीवचे ससनाक वाळची जर पवित्रत्म्या ससना वाळची जर तू बुजवणदारांनी बूध देणार बुजवंदार आणि बूद
सगळे मुझी जिवीत तू सलाय पवित्र आत्म्या सगळे तू सला तू जिवीत दिवचे उदाक पवित्र आत्म्या तू जीवित दिवचे तू सस्ताक वालची सग सस्नावळची बुजवंदर आणि बुद्धनाथ तू भुजवंदार आणि बुद्धेना सगळे मुझी जिवीत तू सलाय पवित्र आत्म्या सगळे तू सला हालेलुया हालेलुया देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर आमकां पेंतेकोस्त दिसा सिसांचेर मोरयेचे देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या बियाना कांतोंदाराचा पुनो लिपोन असलेल्या सिसांचेर देर देवक गटाय देव बळ देव देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमकां अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसामाने बरे हालेलुया 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 Argan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, studi tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Joran taliye petondana dinwasuya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Magal bhavana binino. Sumiyaचे आशीर्वाद घेऊन शाक गव्या गीत येत्या वडा सक्रामेंता. Yedavora Sakramenta Sastang Naman Kuruya Purvilya Tyarupa Bola Novyariti Adarya Solomon Vecha Askat Vishma Bhavartache Bordivya Zashem Bapa Tashem Sputa Ullasani Stutiza Podvi Maima Sasta Sasta Ekastalyan Harsita Tuka doga jaspirita samasami navarta. प्रार्थूया हे देवा या पवित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुडवणीचो बळ सदां समचे ते मोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरां पवित्र मान करूंक आमकां दयेन फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजी आज्ञा पळोवंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक मनशा जिवा गौरव दिवंक आनी सदांच तुज्या मोगाची भरगी म्हण परजळी जावंक आमकां आदार करपा फोव कर जोची त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. मगळ भावना भयणीनो भोव अपुरब्याच्या भक्तीन शिस्तेन वावरतान ह्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता देव बरें करूं म्हणटा बरे तरेन भाव मॅक्सी भोव अपुरब्याचें संगीत करून आमकां मागो कुमो केल्या तुका देव बरें करूं सगळ्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या भाव जॉयसन असो उपकार भोवता ताकाय देव बरें करूं सगळी मिसाचें बलिदान मध्य मुखांतर तुमी पळयचें हे मुखांत देवाची स्तुती करीचे देवातोन बेसांव जोडीचे म्हणल्यार वरते इराद्यान हे सगळी मिसाचें बलिदान मध्य मुखांत प्रसार करूंक वावुरतात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो मालक विनोद गांगुळी
अविनाश गंगुळ्ळी आनी सगळे कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचे खातीर तांचेर मागता. म्हगळ भाव भयणीनो, कोरोना पिडा येवन सुमार 1 वर्स जाता. आदल्या मार्चाच्या 16 तारीखी तावन इस्कलां आमची बंद जाल्लीं. ताजे उपरांत लॉकडावन जालें आनी 1 वर्स जालें. ह्या संदर्भार आजुनूय इस्कल उक्तीं जावंक नात. आमचें सांजुदाक समर्पील इंग्लीश माध्यम इस्कल भोव थोड्या वर्सांचें इस्कल तें आतां भोव ल्हान तें भुरगेपणार आसा. 8वी पर्यंत तें पावलां. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमच्या इस्कलांत भुरगीं आतां येनात. 10वी क्लासीची PUCची क्लासी जानेवारीच्या खातीर आरंभ जाल्या जाल्यारय विद्यागम क्लासी सुरू जाल्या जाल्यारय 6वे क्लासी उपरांत पूण भुरगीं आजुनूय इस्कलाक येवंक सुरू जावंक नात. भुरग्यांक कंपल्सरी कड्डाय जावन हाजीर येना. अशें आसतना भुरग्यांच्या पेरंट्सांनी आवय बापायनी फिजी समकट्ट बरोवंक ना. असल्या परिस्थितींत टिचरांक सांबाळ दिवंक भोव कश्टांचें भोगता. अशें आसतना जायत्या भुरग्यांक ऑनलायनीर आमी क्लासी करता. अशें आसतना आमचें वाडोवन येवचें इस्कल हेणे कितें बिल्डिंगाचें काम थंयसर रावलां. कांयच पयशे दुडून आसतना भोव संदिग्ध परिस्थितीर आमी कश्टल्याव ओडसून आसा. हे संदर्भार तुमकां आमी मोगान कुमोग करूंक उलो दिता. तुमचे लागीं दुडून कांयच विचारूंक ना. पूण ह्या संदर्भार अशा एक परिस्थितींत तुमचो सहकार आमी आशेता. तुमकां भुरग्यांच्या हिता दृश्टेन भुरग्यांच्या शिकपाच्या दृश्टेन ह्या सांजुदाच्या इस्कलाक कांय तरी कुमोग करूंक मन आसा तर तुमकां स्वागत आसा. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं आमच्या इस्कलाच्या उदरगते खातीर कांय तरी असर पडटलो आनी आमकां आदार जातलो म्हणलो व्हरतो बरोवसो आमचो. देखून तुमी फुलांची पाकळी दिवन ह्या आमच्या इस्कला खातीर सांगात दिसय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. फाटल्या 1 वर्स जावन तुमचे खातीर निरंतर आमी मागून आसा आनी मुखार आमी मागतल्या त्या मापान कुमोग करा म्हूण विनंती करता. तुमी कांय कुमोग करता जाल्यार इस्कलाचो अकावंट नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करता. त्या अकावंट नंबरांत तुमी मोगाची काणीक दान दिवची. तुमकां आमी आभार जावन आसा. तुमचे खातीर सदांच आमी मागतल्या. आमच्या मागण्या तुमचो उडास्त व्हरतल्या. निरंतर आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. निमाणें गीत गावया. आमी उबी रावन ताळे पटोवन देवा दिन वासूय. तुका हांव खालतो रावता. तुका हांव खालतो रावता जेजू. तुका हांव खालतो रावता. आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सुचना. तुज्या पांया तळा रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सुचना. अवघार मोरी आशीर्वाद भगीन कृष्णाच्या कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी